नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पंचायतींनी बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्यान सचिवाचेर 4 सप्तकां भितर करची कारवाय. मुंबय उच्च न्यायालयाचो आदेश. गोयचे राजकीय वातावरण जाता गरम. दामू नायकान मंत्री माविनाक काढलो सोलून. माविनान आरोलकरा संबंधी केल्ले विधान आसा बेजबाबदार. मंत्री आमदारांनी पक्षाची कार्यपद्धत लक्षात घेवन करची विधानां. दामूची शिटकावणी. हवामान खात्यान गोंयांत 2 दिसा गरमेच्या ल्हाराचो दिला इशारो. तापमान 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस पावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान. गोंयांत दर्यांतल्या उत्पादनाच्या निर्यातीत फाटल्या 2 वर्सांच्या तुळेंत 2024-25 जाला उणाव. दुसरे वटेन उत्पादनाचो दर वाडिल्ल्यान 2023-24च्या तुळेंत 2024-25 62 कोटीचो मेळ्ळा महसूल. रतवाडो नावेली मेगा प्रकल्पाक पंचायत सचिवान परवानगी दिल्यार पंचायत घेतली आक्षेप. पंचमंडळाचो लोकां वांगडा रावपाचो निर्णय. वेटलँड वाठारांत बांदकामाक विरोध. केपेच्या नगरपालिका वेंचणुके आदीं चालू आशिल्ल्या वॉर्ड पुनर्रचना प्रक्रियेक लागून वातावरण गरम. राजकीय दबावा खाला वॉर्ड पुनर्रचना प्रक्रिया जाल्ल्याचो केपे विजनरी सिटीजन्स फोरमाचो आरोप. आता खबरो विस्तारान. गोयचे राजकीय वातावरण परतून गरम जावपाक लागला अशें दिसता. आमदार जीत आरोलकरा संबंधी मंत्री माविन गुदिन्होन केल्ले विधानाचेर वाद निर्माण जाला. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी ह्या विधानाचेर बेजबाबदार अशी खर प्रतिक्रिया उक्तायला. तशेंच मंत्री आनी आमदारांनी पक्षाची कार्यपद्धत लक्षांत दवरून जबाबदारपणान वागचें अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. ह्या विधानान भाजपा भितर आशिल्ले मतभेद परतून उक्ते जाल्या काय ना हाचेर आतां चर्चा सुरू आसा. केला की जिताक आम्ही वेलकम करता बीजेपीन. मागीर दीपक जावळीकर रिएक्ट जाला एक ताणें त्या भावनेच्या भरान थंय करपाक जाय म्हणून स्टेटमेंट केला. पक्ष आसा त्या पक्षाची काही रिती आनी नीती आसा. म्हाका दिसता त्या अनुसारूच आमी आमच्या मार्गदर्शन प्रमाण करीत आसा. पक्षान पक्षाची भूमिका हे खूप जाणांक अजूनही जर खबर ना जाल्यार तांच्यांनी पक्षाची भूमिका आनी पक्ष कसो आसा आपापले परीक्षे करून कितें व्यक्त केला म्हणटा स्टेटमेंटान वयल्या वयर काय तुम्ही कितें तुमचो स्टँड कितें मंत्र्याला पक्षाची अजून माहिती नाही असं पक्षाची म्हणून म्हटलं न्ही पक्षाची रीती आणि पक्षाची एक नीती आसा. पक्ष हो कोणाचे एक कोण तरी स्टेटमेंट केलो म्हणून पक्ष हें करना. आणि पक्षाचे काही जर म्हटले जर सिनियरांनी जर आसा जाल्यार पक्षाचो मनीस हो जबाबदारीन स्टेटमेंट करता. जर पक्षाचो मनीस जर तो पक्षाचो न अजूनही जर पक्षाची कार्यपद्धती जर ताका खबर ना जाल्यार तो बेजबाबदार स्टेटमेंट. ताका खबर ना म्हणटा तुमी. हांव स्टेटमेंट स्पश्टपणे सांगता बेजबाबदार. अध्यक्षांची भूमिका काय असणार? स्पष्टपणे सांगता स्टेटमेंट बेजबाबदार आसा. अध्यक्ष काय करणार कारवाई? अध्यक्ष कितें करपाचें तें सगळें हांव पत्रकारांक सांगून किंवा सगळे जनतेक सांगून करचो ना. अध्यक्ष कितें करपाचो योग्य वेळाचेर हांव अशे अनेक गोष्टी आमी पक्ष करता ते पक्ष पत्रकारांक सांगून करता सांगत नाही. आमी खंयच्याच आमदारांक किंवा खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक उठ पत्रकारां कडेन किंवा खंय तरी उठता आनी जाय तसो स्टेटमेंट कर म्हणून खंय मोकळीक दिल्ली ना. आनी हे सगळ्या आमदारांनी लक्षांत घेवंक जाय. पक्ष हो शिस्तीन चलता डिसिप्लीन चलता. आयज स्थापना दिवस आसा. पक्ष 46 वर्सां कार्य करीत आयलो तो असोच आयलो ना. कोण तरी काय तरी स्टेटमेंट केलें आनी ताका मनान दिसलें केलें म्हणून. पक्षाक स्वताची असो एक कॅडर आसा. पक्षाक स्वताची अशी कार्यपद्धती आसा आनी त्या कार्यपद्धतीक लागूनच आमी प्रत्येकाक जे प्रशिक्षण आनी वर्ग हे सगळे घेतात ते डिसिप्लीन शिकपाक लागून घेतात. पक्ष जर एका दिशेन वचपाक जाय जाल्यार पक्षाक सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी स्टेटमेंट करतना बी सावधगिरीन स्टेटमेंट करप. गोंयांतल्या 100 परस चड पंचायतींनी बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर करून आशिल्ल्यान संबंधीत सचिवाचेर 4 सप्तकां भितर कारवाय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिला. गोंयांत रस्ते आनी महामार्गाक कुशी आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर न्यायालयात सुनावणी जाली. गोंयांत रस्ते आणि महामार्गाक कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या मुद्द्याचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमारा जाल्ले सुनावणेत आक्रमक भूमिका घेतल्या. न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचे उल्लंघन करून वर्सभर बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर न करपी पंचायत सचिवांच्या कामकाजाचेर तीव्र नाराजी उक्तायल्या.
ज्या पंचायत सचिवांनी 25 फेब्रुवारी 2026 मेरेन अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक ना तांची वळेरी तयार करून तांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. तशेंच बेकायदेशीर बांदकामा संबंधी अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्या संबंधित सचिवांचेर 4 सप्तकां भितर कारवाय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान पंचायत संचालनालयाक दिल्यात. तशेंच केल्ले कारवायेचो सविस्तर अहवाल घेवन पंचायत संचालनालयाक 4 मेक न्यायालयात हाजीर रावपाक सांगला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्यान गोंयांत 2 दीस गरमेच्या ल्हाराचो इशारो दिला. तापमान 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस पावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून खात्यात लोकां खातीर कांय सुचोवण्यो लेगीत जारी केल्यात. पळयात पुराय बातमी. राज्यात हवामान खात्यान 2 दीस उष्णतेच्या ल्हाराचो इशारो दिला. राज्यात फाटले कांय दीस पावसान हजेरी लायिल्ली, मात आतां कडकडीत वत पडपाक लागला. तापमान 36 ते 37 डिग्री सेल्सियस पावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटेल्यांनी खासा काळजी घेवपाची गरज आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. तशेंच उश्ण वेळार म्हळ्यार 11 ते दनपार 3 वरांचेर भायर वतना जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. उष्णतेच्या ल्हारांतल्यान वांटोवपा खातीर हवामान खात्यान कांय सुचोवण्यो जारी केल्यात. चड वेळ वताक रावचें न्हय. 11 ते दनपार 3 मेरेन वतान काम करप टाळचें. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर सारकें उदक पिवचें. भायर भोंवतना सैल आनी हलक्या रंगाचे कपडे वापरप. वतान भोंवतना टोपी वा सत्रीचो वापर करचो. उसाचो रोस, लिंबाचें उदक, ताक सारकिल्ली घरगुती पेयां पिवची. सोरो, च्या, कॉफी टाळप. ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटेल्यांनी खासा काळजी घेवची. तशेंच दिसाच्या थंड वेळार कठीण कामां करची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दर्यांतल्या उत्पादनाच्या निर्यातीत 2022-23 आनी 2023-24 वर्साच्या तुळेंत 2024-25 उणाव जाला अशें कळटा. दुसरे वटेन उत्पादनाचो दर वाडिल्ल्यान 2023-24च्या तुळेंत 2024-25 62,408.45 कोटीचो महसूल मेळ्ळा अशी माहिती मेळ्ळा. पळयात पुराय बातमी. पुराय देशात सुंगटां, लॉबस्टर, कुर्ल्यो, नुस्तें आनी हेर दर्यांतल्या उत्पादनाच्या निर्यातीत 2022-23 आनी 2023-24 वर्साच्या तुळेंत 2024-25 उणाव जाला. जाल्यार दुसरे वटेन उत्पादनाचो दर वाडिल्ल्यान 2023-24च्या तुळेंत 2024-25 62,408.45 कोटीचो महसूल मेळ्ळा. तो 1,884.56 कोटी चड आसा. मजगतीं गोंयचो विचार केलो जाल्यार 2023-24 दर्या संसाधनांची 204.30 कोटीची निर्यात जाल्ली. पूण 2024-25 ही निर्यात 71.52 कोटी उरली. सैमीक रितीन धरिल्ल्या नुस्त्याची निर्यात 2023-24 वर्सा 729.90 कोटी आशिल्ली, जाल्यार 2024-25 717.29 कोटी उरल्या. हाच्या वयल्यान गोंयांतल्या नुस्त्याच्या उत्पादनाची निर्यात उणी जाल्या हें स्पश्टपणान दिसून येता. सगळ्यात चड नुस्त्याच्या निर्यातीच्या मळार गुजरात पयल्या क्रमांकाचेर आसून ह्या राज्यान 2023-24 2,74,623 मेट्रीक टन, जाल्यार 2024-25 2,67,381 मेट्रीक टन नुस्त्याची निर्यात केल्या. हेर संसाधनांची निर्यात विचारात घेतल्यार ह्या राज्यान 2023-24 वर्सा 9,465 मेट्रीक टन, जाल्यार 2024-25 14,777 मेट्रीक टन निर्यात करून पयलो क्रमांक मेळयला. केंद्र सरकाराच्या वाणिज्य खात्या खाला वावुरपी MPEDA म्हळ्यारूच दर्या उत्पादन निर्यात उदरगत प्राधिकरण ह्या संस्थेन हो निर्यात तपशील दिला. लोकसभेत जनता दलाचे खासदार दिलेश्वर कामेत हांणी विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेत केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुसंवर्धन आणि दूध व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी लेखी जापेंतल्यान ही आंकडेवारी दिल्या. 2020 ते 2025 मेरेन गोंयांतल्यान दर्यांतले उत्पादन आणि नुस्तें निर्यातीची आंकडेवारी. दर्यांतल्या उत्पादनाची निर्यात वर्स 2020-21 3,911 मेट्रीक टन, 2021-22 3,439 मेट्रीक टन, 2022-23 3,811 मेट्रीक टन, 2023-24 4,817 मेट्रीक टन, 2024-25 1,781 मेट्रीक टन. नुस्त्याची निर्यात वर्स 2020-21 12,638 मेट्रीक टन, 2021-22 32,618 मेट्रीक टन, 2022-23 59,523 मेट्रीक टन, 2023-24 50,350 मेट्रीक टन,
2024-25 43,688 मेट्रिक टन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रतवाडो नावेली वाठारात प्रस्तावित मेगा प्रकल्पा खातीर गरजेची कागदपत्रां आशिल्ल्यान परवानगी दिवपा विशीं बीडीओचें पत्र सचिवाक मेळ्ळां. मात ह्या पत्राच्या आदाराचेर सचिवान प्रकल्पाक परवानगी दिल्यार पंचायत मंडळ ताका तीव्र आक्षेप घेतली. तशेंच वरिश्ठ पावंड्यार हाका कायदेशीर विरोध करतले अशी भुमिका पंच वांगड्यांनी घेतल्या. रतवाडो नावेली वाठारात 16 फ्लॅट आणि 4 रो बंगले आशिल्ले हाऊसिंग प्रकल्प प्रस्तावित आसा. ह्या आदी ग्रामसभेत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. ह्या बांदकामा विशीं बीडीओ कडल्यान 1 एप्रिलाक आदेश दिल्लो. ते प्रमाण बांदकामाचो परवानो 7 दिसां भितर दिवपाचो अशी सुचोवणी सचिवाक दिल्ली. तशेंच ह्या आदेशाचेर वेळार निर्णय घेवंक ना जाल्यार कार्यालयीन कामाक कळाव जाल्ल्याच्या कारणावयल्यान कारवाय जावपाक शकता अशी भिरांत सचिवान व्यक्त केल्ली. ह्या फाटभुंयेर सोमारा पंचायत मंडळाची बेगोबेग बसका जाली. या बसकेत प्रस्तावित प्रकल्पाक परतून विरोध केलो. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन पंचायतीन या बांदकामाक परवानगी दिवंक ना. तशेंच पंचायतीन केल्ले तपासणेक सुवात वेटलँड म्हूण नमूद केल्या. तशेंच बांदकाम वेवसायिकान कायद्या प्रमाण सगळे कागदपत्रां दिल्या असो दावो करीत परवानगीची गाणी केल्या. त्या खातीर बीडीओच्या आदेशा वयल्यान परवानो दिला तरी पंचायत मंडळाचो लेगीत हाका खर विरोध आसा. दुसरे तिका लो लायन येयला. आतां तिका 5 डिपार्टमेंटल सरपंच आमकां सांगते भाशेन कन्वर्सन कलेक्टर ते ऑफिसान बसताय आनी प्लॅन पास करताय. कित्याक तांकां फी मेवता हे मेवता म्हणून ते पास करताय. दे डोंट कम टू द सायट. हांव नाव चॅलेंज करता टू ऑल दीस 5 डिपार्टमेंट टू टेल अस वेदर इट इज अ लो लायन एरिया ऑर नॉट एंड हाव दे पास दीस प्लॅन. हो प्लॅन कितको त्यांनी कन्वर्सन दिले ते. कलेक्टर तुम्ही ऑफिसान बसताय आणि तुम्ही यू ऑल डोंट नो व्हॉट द पीपल आर सफरिंग हियर. You come to the site and you do the re-inspection and see whether it is a low-lying area or it is a barren land or it is orchard land or it is a forest land or what land. So आम आखता हे 5 डिपार्टमेंट आपण कोणे केला they should revoke his license. तुम्ही ते परमिशन दिले ते रिवोक करचे. एक झाले. सेकंडली पंचायत हॅज स्टूड आज त्यांनी मीटिंग मागलेली बिकॉज बीडीओतल्यान ताका प्रेशर येयला सेक्रेटरी मेमोरंडम येयला की तू ते पास करून. How can BDO direct the secretary you give him license when the panchayat had clearly mentioned in the letter they get violation the low-lying area, then 6-meter road non-site, there is other problem electricity, water. Yes, सगळे असताना how the panchayat and BDO can pass. So what is the respect of the body under Panchayat Raj Act? Body and kita if secretary and these officers can take a decision. So when the law has been violated, there is no 6-meter road. Therefore, Panchayat is going to stand till the last. They are going to fight this case with the assistant director of Panchayat. They are going to fight the case in the court. Wherever the matter goes, they will fight. But they will not allow this further. And the Panchayat is with the people. So day 1 सान आयज आमची मिटींग जाल्या. स्पेशल बॉडी मिटींग आपयलेली. डे 1 सान पंचायत आमगेले हे प्रोजेक्टाचे ओपोज आसलेली आनी टील टुडे पासून आहाय आमी लायसन्स तेका इश्यू केले ना पंचायतीन कितें हें केलें ना. तेगे सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय तो व्हिडिओ वयता हिंग वयता थिंग वयता. दॅट इज अ डिफरंट केस. बट आमी एज अ 5 मुगे वड्याचो हांव सगळे मुगे लोकां बराबर आहा आनी आमी ह्या प्रोजेक्टाचे एगेन्स्ट आहाय म्हणून डे 1 सान सांगलेलें बिकॉज इट इज अ लो लायंग एरिया आनी 6 मिटर्स रोड ना म्हणटा सगळे हें आहा म्हणून. सो मुगे सांगपा इतलेंच फुडें तर कितें केलें जाल्यार पंचायत तेजे ओपोज वयतली. Low lying म्हणून कोण जाणारली पंचायत जाणार and who had done the inspection for conversion downtown planning they all the departments know. आता व्हिडिओन सध्या आपण मेमोरंडम सेक्रेटरी काडच्या आधी त्याने तरी रिपोर्ट मागून जाय आसलो ऑफ द एरियाचो हाऊ इज द एरिया आय वॉन्ट टू नो देन लो लायंग आहा म्हणला पण म्हणला पंचायत इन्स्पेक्शन रिपोर्ट. सो तेजे आपण मातशें आय वील स्टडी द मॅटर करपा जाय आसलो आनी मागीर चुकता. पूण तेणें तें कांयच करुनासतना न्हू डायरेक्टली ताका मेमोरंडम काडला आनी वयल्यान ताका 2-3 कंडिशन गेले विदीन 3 days इश्यू कर and within 7 days compliance score and if you are not failed to do this action will be taken against you. So secretary आता दितलो तेका व्हिडिओ that I don't know. Body हांव न्हू whole body don't know. सेक्रेटरी खबर आहा न्ही लो लायंग आहा म्हणून. ताका खबर आहा. हां. He was a part of the inspection. Yeah, he can reply no. He can reply. Attach कर म्हणटा ताका. Still then to the license जाल्यार body had called up the emergency meeting and said this have to be right to the video. And we will challenge that also to the high authority. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. केपी नगरपालिका वेंचणुके आदी चालू आशिल्ल्या वॉर्ड पुनर्रचना प्रक्रियेक लागून वाद निर्माण जाला. वाड्याच्यो शिमो बदलून सत्ताधारी पक्षाक फायदो जावपाचो यत्न केला
राजकीय दबावाखाला ही प्रक्रिया केला असो आरोप करून केपें विजनरी सिटीजन्स फोरम हांणी ह्या प्रक्रियेक खर आक्षेप घेतला. ड्राफ्ट आणि डिलिमिटेशन केला ताजेर ब्रिफींग करपाक प्रेसाक आनी लोकांक कळून येवपाक जाय कितें चल्लां म्हणटा तें. इन 2021 11 वॉर्ड आसले ते 13 वॉर्ड जाल्ले. स्ट्रक्चर आनी सगळे चेंजीस जाल्ले. तरी आसतना आतां हे जो आतां नवो ड्राफ्ट आयला रोलाचो ताजेर अशें आहा की जे थोडी वॉर्ड्स 3 हातूंतले आशिल्ले ती 3 वॉर्डांतले आसले ते 4 5 हे जाल्ले आसा. Moved in from ward number 1 to another ward, it has been got back, like how the parents are roaming with their kids. This is a story. When they go another ward, the words are goes there. When they come back, it is brought back to. आमचो प्लॅन आसा कोर्टान वचपाचो. We have already done the paperwork. We are just waiting for the final confirmation how they are doing it. That's it. They have been strictly instructed to do this. And second thing, to save their own people, because some guys, they know they are no more safe. Last time also it was not necessary to do the delimitation, but to save them, they have just done the delimitation, change the name of the ward so they can do reservations for do this. We feel that the government officers are being pressurized. Votes society MDR cross करून घातले. For example, आता ward plan जो घातला draft ward plan, it was published to the public a few days back. पण अजून पब्लिका खंयचे फोरमाक एक प्लॅन प्रोवायड केलो ना. खंयचो ऑर्डिनरी सिटीजन समज केपेंचो तेका समज पळोवपा जाय की आपूण खंयची वॉर्डां आसा नाल्यार जॉग्राफिकल एरिया कंपेर करपाक जाय. आयच्या दिसा केपें ERO भितर एक मागता प्लॅन ना शोईंग द टोटल वॉर्ड्स. 13 वॉर्ड आसाय. 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन केल्लें तेन्ना 13 वॉर्ड्स केल्ले फ्रॉम 11 to 13 केल्ले. बाय RTI मिडियम आमी तो प्लॅन मागला, पर्सनली मागला. आयज पासून तो प्लॅन कोणें प्रोवायड केलो ना की 2021 कशें वॉर्ड केल्ले, स्ट्रक्चर कितें आहलो. फॉर अ कंपेरिजन हें से पळोवपाक की कोणागे एरिया खंयचे कडेन शिफ्ट केल्या, खंयचो पार्ट नंबर काडलो. आतां आमचो एक पार्ट नंबर आहा, पार्ट नंबर 4. I belong to ward number 9, which has got 4 parts. One of them is part number 4, which have got no house numbers. आता तुमी समज ERO के गॅझेटा लिस्ट काडली, तांची पब्लिश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो, तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाऊस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड. आनी तितून लास्ट एक लायन आहा वोटर्स विथ नो हाऊस नंबर्स. ना हाऊ डज द जनरल पब्लिक अंडरस्टँड की बाबा हे वोटर्स आहाय. ह्या पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहाय, म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयचे वॉर्डां आहा म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमी EROक मेळ्ळे, आमगे डेप्युटी कलेक्टर मनोहर कारेकर, ताका आमी सांगलां की बाबा यू प्रोवायड अस क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमकां प्लॅन जाय, आमकां हाऊस नंबर्स खंय वयतले ते जाय, प्लस ऑल्सो द होल सब्जेक्ट अबाउट डिलिमिटेशन. 2021 13 वॉर्ड्स आशिल्ले, आतांय 13 वॉर्ड जाय. सो वाय आर वी चेंजिंग द एरियाज. एरिया चेंज करपाक गरज नासली. हें केलें तें डिलिमिटेशन केलां. सो हो एक्सरसायज जो आहा इट इज अ टोटल फॉल्टी एक्सरसायज. ताका लागून आमी आज ही प्रेस घेतल्या की टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ द मिडिया. हाजे मुखार समज रिजॉल्व जायना जाल्यार वी हॅव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स हाऊ टू रेक्टिफाय इट. लिमिटेशन बद्दल कशें आहा, एक MDR लिमिटेशन आसता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, आनी डिलिमिटेशन जाता तेन्ना कायद्यान एक्चुली रस्तो पळय MDR रोड आसा पळय तो क्रॉस करून शिफ्ट जावपा येना. आतां हाजेर म्हजे कडेन गुगल मॅप आसा, हाजेर क्लियरली कळटा की हांगच्यान हे 3 वाडे आसा पळय ते वाड्याची वोट्स आसा ते दुसरी वॉर्डान शिफ्ट केला फ्रॉम 6 to वॉर्ड नंबर 5, विच इज नॉट करेक्ट. ओंकार हत्ती परतून गोंयांत पावला. पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारात ताणें धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या. आयतारा ह्या वाठारांतल्या शेतां बागायतीचें ताणें लुकसाण केलें. उपरांत परतून आतां कडशी वाठारांतल्या लोकवस्तीत घुसून सकाळी 6:30 वरांचेर ताणें धुमाकूळ घातलो. ह्या वाठारांत उमेश कार्ड हाच्या ओमनी व्हॅनाचेंय लुकसाण केलें. तशेंच हेर दुचाकीचेंय लुकसाण केल्लेचें कळटा. हाका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. ओंकार हत्ती फाटल्या पावसान म्हणजे चवथी पयलीं येवन व्हडा प्रमाणान मोपा, उगवे, तांबोशे, तोरशे ह्या वाठारांत शेती बागायतीचे लुकसाण केल्ले. त्या उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या लोकांनी ह्या हत्तीक इतर राज्यांत धांवणोवपा खातीर यत्न सुरू आशिल्ले आनी काही म्हयन्यानंतर त्या हत्तीक कर्नाटकान धाडिल्लो. पूण काल पासून पुन्हा ओंकार
कडशी मोपा ह्या वाठारान आयला आणि आता तांणी शेती बागायतीची नुकसाणी करपाक सुरू केल्याच त्या परस तो आता लोक वस्तीत येवन जांच्यो दुचाकी चारचाकी गाडयो आसात ते गाडयोय उडोवपाक ताची नासधूस करपाक तांणी सुरवात केल्ली आसा. कडशी मोपा हांगासरले आमचे उमेश गाड आणि तांच्या शेजारची चारचाकी आणि दुचाकी ह्या वाहनांची मोडतोड काल राती केल्ली आसा. वाटेन राना खात्याचे अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीन ह्या ओंकार हत्तीक परत महाराष्ट्रान धावडपा खातीर तांचो यत्न सुरू आसा. पूण महाराष्ट्राचे राना खात्याचे अधिकारी, थळावे नागरिक आणि शेतकार भाव ह्या हत्तीक शिमेक येवपा खातीर आडखळे हाडटात. थंयच्यान ते गंडेल फुगटे लावन मशाली हातात घेवन आमच्या हद्दीत तुम्ही हत्ती ओंकाराक हाडी नाकात. महाराष्ट्रातले जे काही लोक म्हणतात की हत्ती हो तुमच्या गोंयान आसा तो आता तुम्ही महाराष्ट्रान धाडी नाकात. सरकारचे राना खात्याचे अधिकारी आणि सरकारान हाचेर गंभीर दखल घेवन ओंकारान चड लुकसाण करच्या परस मनशाची लुकसाणी जावची न्हू ह्या खातीर जे प्रशिक्षित माहूत असतात तांकां हाडचे आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी थळाव्या नागरिकांनी मागणी केल्ली आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर. दिवचलच्या आयडीसीक जोडपी कातरवाड्या वयल्या रस्त्याचो वाद आता पेटपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. रस्त्या खातीर ज्या जमनीचेर थंयच्या लोकांनी दावो केला ती जमीन आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरिल्ली, आमची शेत जमीन आसा असो दावो दिवचलच्या ग्रामस्थ गांवकारांनी केला. रस्त्या खातीर आमी आमची जमीन सोडचे नात अशेंय ग्रामस्थ गांवकारांनी स्पश्ट केलें. दिवचलची आयडीसीक जोडून फुडें वचपी कातरवाड्याचे धड रस्तो ना. आमकां पक्को रस्तो दियात अशी मागणी थळव्या लोकांची आसा. रस्तो जालो ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थंयसरल्या लोकांनी 8 दीस पयलीं दिल्ली. देखून ग्रामस्थ गांवकारां मदीं खवदळ. आमी कोणाचे धमकेक भीक घालिना अशें ग्रामस्थ गांवकारांनी स्पश्ट करून कोणी तो रस्तो करून दाखोवचो अशें स्पश्ट केला. आम्ही असा इंडस्ट्रियल म्हणजे आयडीसीन जो रोड आता जे व्हिडिओ व्हायरल करतालो त्या रोडाक आसा. ह्यो प्रॉपर्टी आमच्यो पर्सनल आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरलेले आसा. तेंच्यांनी जे कोण व्हिडिओ घालता तेंच्यांनी जो जागो घेतलो तेन्ना तेंच्यांनी हो विचार करूंक ना की तांकां रोड खंयचो. जेंच्या कडसून जागो घेतलो तांकां तेंच्यांनी विचारूंक ना की बाबा तांकां रोड खंयचो काय म्हणून. आणि ती आता आमचेर जबरदस्ती करता, ती गव्हर्नमेंटाचेर जबरदस्ती करता की आमचेर प्रेशर हाडपाचो आणि आमी ही जागा तांकां दिवपाची. आमच्या मतान आमी आमचो जागो दिना, कारण की ही आमची शेतां, ही आमी रोयताली आणि आता हेच्या फुडें आमी परत रोयतली आणि ह्यो जागो आमच्यो आसा तेन्ना आमी तांकां जागे दिवची ना. तेंच्यांनी आपल्या रोडाचो व्यवस्था आपूण करपाची आणि आमचेर गव्हर्नमेंटान प्रेशर हाडचो न्हू. आमी स्पश्ट सांगता सगळीं जाणां की आमी हे आमचे जागे दिवची ना तांकां. ते आमचो जो कोण कॉन्सिलर आसलो हेंचो हांगासर आयडीसीचो तेच्या कडेन सुद्दां आमी सगळे उलयल्ली आसा. तो सांगता की तेच्या कडेन 20 जाणांचे एनओसी आसा. हांव नको खंयच्या लोकांचे 20 जाणांचे, आमच्या लोकांनी कोणीच ताका एनओसी दिवंक ना हो रोड यूज करपाक. आणि आता हो रोड आमी दवरची ना तर आमी हो रोड बंद करता. नगरसेवक सर्वे करपाक येयल्लो ह्या रस्त्याची तेन्ना आमी हांगासर येयले, दत्तू गांवकार आमी सगळे येयले आनी ताका नीस दाखय म्हटलो आमचो. तेणी नीस दाखयलो तेन्ना ताका क्लियरली सांगलेलें आमी सगळ्यांनी, तूं जर हो रस्तो करताय जाल्यार तूं आमचे 1.5 मिटर घेतलो, तेजे ते सायडीतली ती बाउंड्री आहा कामतीची 1.5 मिटर घेवन तूं रस्तो कर, आमकां रस्तो जाल्लोच जाय म्हणून ताका क्लियर कट सांगलेलें. जेन्ना परत आतां लक्षान येयलें ह्या दिसांनी PWDचे मनीस येयले हांगासर येयले सगळे जाण आनी ते रस्त्याक मेजरमेंट केलें तेन्ना दिसलें की सगळो रस्तो आमच्याच ग्रामस्थ गांवकाराच्या शिरांसूनय वयता. शिरांसून वचोन सुद्दां ते बाजून आमची थोडी जागा उरता. हो जेन्ना आमकां सांगून करून इतलो आमचो हे करता नगरसेवक, एकूच बाजू तो आमची बाजू लंगडी करता आनी दुसऱ्या बाजूची तो जागा घेयनासतना सगळो रस्तो हे करून दिता, हे सुद्दां कायद्यात बसना. सध्या आमी इंडस्ट्रीन आसा आणि ज्या जाग्याचेर आमी उबी आसा तो जागो आमचो सगळ्या गांवकारांचो पर्सनल. आणि पयलीं हांगा कितें आसली पायवाट आसली आणि आता हांगा लोकांनी कितें केलां आपल्यो गाडयो हाडटात, जाय तेन्ना ते वयतात.
म्हाका सांग, फाटल्यांची घरां जाला पळय, कोणाक तेंच्यांनी जागो जो घेतला पळय, हांगा रस्तो तेंच्यांनी पयलीं प्रोविजन पळयनासतना कसो जागो घेतला आनी कोणा कडल्यान घेतला पळय तेंचे कडल्यान पयलीं इन्फॉर्मेशन काडा, बाबा आमकां जागो खंयचो, रस्तो नासतना तुम्ही कशे हांगा प्लॉट बांदले, हे सगळे जे इलिगल हांगासर जो रस्तो आमचो यूज करता पळय, ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी. आमी सगळे ग्रामस्थ हांगा गांवकार हांगा जमलेले आसा. सो एकूच मागता, फाटीं जो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी जी कोण जी आपूण व्हडली राणी समजता पळय, तिणी एकदम इतलेच लक्षात दवरपाचें, ही आमची पर्सनल प्रॉपर्टी. तुका आमी भिना गांवकर, कोणूच तुका आमी भिना. तूं जाता तें कर, आमचो जागो आमी आडयतली आनी आमी हांगा उबीच रावतली. केन्नाच तुका आमच्या जाग्याचेर कब्जा करपाक मेळचो ना, इतलेच तुका हांव सांगता. काहीतरी हांगासर चुकीच्या मार्गान गेल्लेली आसा. पीडब्ल्यूडीन कोणाचीच ओनरान कोणाकूच आपले हेतूर घेतलेले ना आसा, विश्वासान घेवंक ना. आणि ते खंयच्या बेजीसर तेंच्यांनी वर्क ऑर्डर काडली ती म्हाका खबर ना. खंय तरी हांगासर पीडब्ल्यूडी आपली पोळी भाजून घेवंक सोदता अशें म्हाका तरी दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. फाटल्या कितलेशाच म्हयन्यासावन नावेली वाठारांतल्या थळाव्यांनी कॅमेरा बसोवपाची मागणी केल्ली. या फाटभुंयेर सरपंचाक थळाव्यांनी जाप विचारले तेन्ना सरपंचान जाप दिवपाक टाळ्ळे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळाव्यांनी एक नवीन समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतला, जातूंत ग्रामसभेचे वांगडी आनी हेर पंचा सयत सरपंच पॉल परेरा हाचो आस्पाव आसतलो. घालूंक विनंती केल्ली. ते जायतो तेंप जालो, डिस्कशन चलतालें. मागीर गेले ते ग्रामसभेक, तेमी कितें सांगलें, कॅमेरा आमकां घालपाक कोटेशन येयलो आहाय पूण ती उगडूं नाय. मागीर आमी सांगलें कित्याक घालना अजून, तर तेमी सांगलें वी हॅव टू स्टडी दोज कोटेशन्स. स्टडी जाली म्हणून आमी कितें सांगलें, आमी एक 6 मेंबर कमिटी काडटा फक्त ते कॅमेरा घालता. तितले 4 ग्रामसभा मेंबर्स आसतले आनी दोग जाणां पंचीस आसतले. नाव आतां हिंग कितें आहा नावेली पंचायतान न्हू 6-5 आहा, 6 रुलिंगान आहा, 5 ऑपोजिशन आहा. आमी तरी आतां आमचे सरपंच कितें म्हणटा, तुमी 2 पंच खंयचेय घेयाय. आमी कितें म्हणटा, आमकां एक रुलिंगांतलो जायो, एक ऑपोजिशनांतलो जायो. कित्याक फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी ऑपोजिशनान दोनूय ऑपोजिशनांतले घेतल्यार रुलींग आहा तें कितें म्हणटलें आमकां विचारूंक ना कोणें. सो दॅट इज वाय वी वॉन्ट वन फ्रॉम ईच सायड. कमिटी काडो आहा कॅमेराची. सो ते 4 मेंबर्स आहा ग्रामसभा मेंबर्स आनी दोग जाण 5 मेंबर्स. आतां कोण जाय ते बॉडीन डिसायड केलां, तेंक जाय ते कोणाकूय हांवें सांगलां. आतां ताका सांगलां 4 मेंबरांक सांगलां तूं आनी कोण 2 पंचायती तुमी सिलेक्ट करूया. देन ओन्ली द कमिटी विल वर्क अँड पुट द सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाक कमिटी काडपाक कित्याक पडली? ग्रामसभान सांगितलं. ओके. सो केन्ना अशें जातलें आतां सीसीटीव्ही केन्ना येतले, केन्ना अशें येतले? केन्ना जाता तें सांगून ना. कमिटी पयलीं फॉर्म जावं दी. कमिटी जालें म्हणटकीर दे वील सीट, दे वील हॅव मिटिंग्स, दे वील कॉल आउट फॉर द कोटेशन and what type of camera, where to put, when to put, that is all afterward. Okay? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.